नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। पर्वरी फ्लायओव्हराचे काम 70% पुराय 88 खांब्यांतले 56 खांबे पुराय। फ्लायओव्हराचे काम पुराय जावपाची डेडलायन आसा डिसेंबर 2026 मात ऑगस्ट 2026 मेरेन काम पुराय करपाची दवरल्या मोख। आदलो आमदार लवूचे कुडीचेर जाले निमणे संस्कार सर्वपक्षीय फुडाऱ्यांनी ओपली आर्गां। सुदीन जालो भाऊक रवी म्हणटा बेळगांव इतली दादागिरी आसत जाल्यार गोंयकारांक करचो पडटलो विचार। दिल्ली रेल्वे स्टेशनाचेर महाकुंभाक वचपी रेल्वेचे प्रवाशांची खेटाखेटी दुर्घटनेत 18 जाणांक मरण 10 परस चड लोक जखमी। अमेरिकेत रावपी बेकायदेशीर भारतीयांक घेवन आयले दुसरे विमान 119 जाणांक अमृतसर देविल्ले अमेरिकेचे विमानात 2 गोंयकारांचो आस्पाव दोगूय पावले गोंयांत। दोन 2013 वर्सासावन प्रलंबित लुकसाण भरपाय खाण कंपनीन ताकतिकेन दिवची आमचो अंत पळोवचो न्ही अखिल भारतीय किसान सभेच्या बॅनरा खाला मयेच्या शेतकारांची मागणी। आणि शेल्डे ग्रामसभेत कोयराचो आणि ग्राउंडाचो प्रश्न गाजलो। चिमला ग्रामसभेत बेकायदेशीर बोरवेली वेल्यान वातावरण तापले। अवेडेच्या ग्रामसभेत आयलो पायपूल आणि पाड्डेच्या पुलाचो विषय कुडतडे मॉरेनो रेजिनाल्डार मदींच वाजले। आता खबरो विस्तारान। पर्वरी उड्डाण पुलाचे काम नेटान चालू आसा। पावसा पयलीं सगळे खांबे उबारपाचे काम पुराय जातले अशी माहिती कंत्राटदारान दिल्या। म्हापशा आणि पर्वरी दोनूय वाठारांतले 70% काम पुराय जाला। तशेंच ह्या कामा खातीर जावपी धुल्ल नियंत्रणात हाडपा खातीर 5 उदकाचे टँकर रस्त्याचेर उदक मारपाक दवरल्यात। पळोवया पर्वरी उड्डाण पुलाची सद्याची स्थिती। पर्वरी उड्डाण पुलाचे काम सध्या झुजा पावण्यात सुरू आसा। हे काम फुडल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्या मेरेन पुराय जातले अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले। मात ह्या कामाक लागून पर्वरे मोठ्या प्रमाणात धुल्लांचे प्रदूषण जाता। तशेंच सकाळी आनी सांजेच्या वेळार भरपूर प्रमाणात येरादारीची कोयडी जाता। सध्या उड्डाण पुलाचे 70% काम पुराय जाला। कामाक लागून जो धुल्ल जाता ताचेर उदक मारपा खातीर 5 टँकर दवरल्यात खंय। पर्वरी हांगासर जो फ्लायओव्हर जाता ह्या फ्लायओव्हराचें काम खूब नेटान चालू आसा आणि बेगीनूच हो फ्लायओव्हर लोकांच्या सेवेन उपलब्ध जातलो अशी माहिती मेळटा। म्हापसा आणि पर्वरी ह्या 2 जाग्यांसून ह्या फ्लायओव्हरचें काम चालू जाल्लें आणि हें काम 70% पुराय जाला अशी माहिती आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्ली। हालींच गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक विधान केलें तें म्हटल्यार ऑगस्ट 2026 पर्यंत हो जो फ्लायओव्हर आसा हो पुरायपणान तयार जावन हो लोकांच्या सेवेक उपलब्ध आसतलो। आता 70% जेन्ना फ्लायओव्हराचें काम कंप्लीट जालें अशी माहिती मेळ्ळी तेन्ना आमी डेटा मागलो आणि आमकां जो डेटा येयला तो हांव तुमच्या मुखार दवरता। तो डेटा जो आसा तो डेटा जावन आसा म्हणजे सगळ्यांत पयलीं बुनयाद मारतना ह्या ज्यो बुनयादी मारल्यो त्यो बुनयादी जावन आसल्यो 530 बुनयादी मारपाच्यो आसल्यो। भितूंतल्यो 430 बुनयादी मारून कंप्लीट जाल्लेल्यो आसा। 100 उरल्या। तेची लास्ट टार्गेट जे आसा ते एप्रील 2005 ही टार्गेट आसा। त्याच्या वयर जे फावंडेशनाच्या वयर जे पिलर काडटा ताका पायल क्रॅप म्हणटा ते 88 पायल क्रॅप आसा। तितूंतले 60 पायल क्रॅप कंप्लीट जाल्लेले आसा आणि 20 जे आसा ते उरलेले आसा। हेची कंप्लिशन डेट जी आसा ही मे 2025 हे आसा। मागीर वयर पायर शाफ्ट जे आसता ते शाफ्ट जे आसता ते 88 शाफ्ट घालपाचे आसा। 56 शाफ्ट भितूंतले कंप्लीट जाल्लेले आसा आणि 32 शाफ्ट घालपाचे उरल्या। त्याची जी लास्ट डेट आसा ती जून 2025 पर्यंतची आसा। पायर क्रॅप जे आसता जेचेर मागीर वयर सेगमेंट घातलो वयता त्या पायर क्रॅप 88 पायर क्रॅप त्याची गरज आसा। भितूंतले 51 पायर क्रॅप कंप्लीट जाल्लेले आसा आणि 37 उरलेले आसा। त्याची डेट जी आसा ती लास्ट टार्गेट डेट जून 2025 इतली आसा। सेगमेंट कास्टिंग जे सेगमेंट वयर घालता त्याची कास्टिंग करपाचें आसा ते सेगमेंट कास्टिंग जवळपास 1431 सेगमेंट कास्टिंग लागतले ह्या फूल फ्लायओव्हराक। भितूंतले 196 कंप्लीट जाल्लेले आसा आणि 1235 जे आसा ते कंप्लीट जावपाचे आसा। त्याची लास्ट डेट जी आसा ती जानेवारी 2026 ही डेट आसा।
जो सेगमेंट लॉन्चिंग जे आसता म्हणजे जे आमी फ्लायओवराच्या वयर 2 खांब्याच्या वयर लॉन्चिंग घालता ते सेगमेंट लॉन्चिंग 87 सेगमेंट लॉन्चिंग आसा, भितूतले 2च सद्या कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 85 सेगमेंट जे आसा ते जावपाचे आसा. तेची लास्ट डेट आसा ती मार्च 2026 ही लास्ट डेट आसा. ड्रेन स्लॅब जो सेगमेंटा सायडीन जो ड्रेनेज वयपाक जो स्लॅब आसता तो जवळपास 10.3 किलोमिटरचो स्लॅब घालपाचो आसा. भितूतलो 1 किलोमिटर जो आहा 1.09 किलोमिटरचो स्लॅब जो आहा तो कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आजून 9.21 किलोमिटरचो स्लॅब कंप्लीट जावपाचो आसा. तेची लास्ट डेट आसा जून 2026. कंपाऊंड वॉल जी बांदपाची आसता, सायडीक जी कंपाऊंड वॉल बांदपाची आसता फ्लायओवर स्टार्ट जावच्या पयलीं, तेची 2.523 किलोमिटर ही लेंथ आसली आनी ही सगळी लेंथ जी आसा ती कंप्लीट जाल्लेली आसा. त्याच भायर रिटेनिंग वॉल तेका जोडून बांदपाची आसता ती जवळपास 0.28 किलोमिटर आसली ती बांदून कंप्लीट जाल्लेली आसा. इलेक्ट्रिसिटी युटिलिटीज म्हणजे वयर खांबे आसतले फ्लायओवराच्या वयर त्याची जी इलेक्ट्रिसिटीचे जे युटिलिटी आसा लेंथ आसा 51.25 किलोमिटर. भितूतले 42.745 किलोमिटरचे काम सध्या जाल्लेले आसा आनी 8.505 किलोमिटरचे काम उरलेले आसा. त्याची लास्ट डेट मार्च 2025 ही आसा. वॉटर पायपलायन जी आसा ती पायपलायन सुद्धा 12.31 किलोमिटरची आसा. भितरली 6 किलोमिटरची ऑलरेडी घालून त्यांनी कंप्लीट केलेली आसा आनी 6.31 किलोमिटरची अजून उरल्या. त्याची डेट जी आसा ती मार्च 2025 अशी आसा. तर ह्यो आसल्यो टार्गेट डेटीक ज्या प्रमाणे काम चल्लां फास्ट ट्रॅकार ते पळयता हे टार्गेट डेटीचेर हे काम कंप्लीट जातले. हो आसलो स्पेशल रिपोर्ट पर्वरी फ्लायओवराचेर. असेच रिपोर्ट पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. बेकायदेशीर पद्दतीन मारिल्ल्या बोरवेलांच्या विशयावेल्यान चिंबलाची ग्रामसभा तापली. ह्यान फुडें अशे प्रकार खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी चिंबलचो सरपंच संदेश शिरोडकारान दिल्या. चिंबला वाठारांत बोरवेल मारतना पंचायतीची परवानगी घेवंक नाशिल्ल्याचें सरपंचान सांगलें. कांय दिसा पयलीं चिंबला वाठारांत 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेल मारल्यात म्हूण उदका स्त्रोत खात्या कडेन कागाळी आयिल्ल्यो. उदका स्त्रोत खात्यान ह्यो बोरवेल सील केल्ल्यो. ह्याच विशया वयल्यान आयतारा जाल्ली चिंबलाची ग्रामसभा बरीच गाजली. बोरवेलाचो इश्यू आहलो म्हाजो एकूच आहलो बोरवेल विच वॉज ऑन गोईंग आनी जेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन मागलें त्या बोरवेल सील जावपाक लागून तेन्ना आमकां आनिकूय बोरवेलां दिश्टी पडली. त्याच मनशांनी एकामेकाची नांवां लावन दिवन ती सगळीं आमकां दिश्टी पडली. आतां WRDन एक बरें काम केलां आनी फास्ट आनी क्विक काम केलां. तेणी येवन सगळें तें इन्स्पेक्शन केलें. होल डे आमकां लागले तेन्ना. थोडीं घरां बंद आसलेले, घरान भितर असलेले लोक पण आवाज दिनासले पण लॉक मारून ते भितर असलेले. सो दोज ऑल्सो शूड बी इन्स्पेक्टेड. अदर एरियाज ऑल्सो डाउन द दारवाडकर एरिया ऑल्सो देर आर मेनी बोरवेल्स and I'm sure that it is going to cross 100 at least. आहे ना. म्हाका आत्ता मी सरपंचाची बाईट्स घेतली. ते बाईट्सीन तो म्हणतात 70 विषय काढला आम्ही बोरवेल 70 घरात ना म्हणतात थंय आणि 70 बोरवेल कशी असतली काय म्हणता. Let the report come. दूध का दूध पाणी का पाणी will be there. इतले जण बोरवेली जण येतात. कितली अशी बोर तुमका दिसती पडल्या? 70 क्रॉस. 70 क्रॉस. पण एकट्यान 2 मारली म्हणटा अशी दिसता त्यांच्या प्रमाणे. एका घरात 2 तुमका वरंक शकता आणि तुम्ही घरां पळया पयली ती आणि मागीर तुम्ही 17 वयर घरा हा निश्चितच आणि एकाच वार्डाक आहा ते. आय एम टॉकिंग अबाउट वॉर्ड 7. आज तुम्ही रिप्लाय दिलो, रिटर्न रिप्लाय दिलो बोरवेलाचो. Written reply आम्ही फकत I did not contact the panchayat members because I want the WRD to fulfill their duties. मजगती हे विशीं जेन्ना चिंबलाचो सरपंच संदेश शिरोडकाराक विचारले तेन्ना ताणें सांगले बोरवेल मारतना पंचायतीची परवानगी घेवंक ना खंय. तशेंच ह्यान फुडें बेकायदेशीरपणान बोरवेल मारीत जाल्यार खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिली. आज मिडियाचे तुमकां सांगूंक सोदता जो 70 म्हणटा पळय तो 70 म्हणटा बोरवेल इलिगल चलता पण हांव त्या एका विशयात डायरेक्ट करना. पूण थंय 70 घरात ना जाल्यार 70 जातले कशी जी आसा ती थोडी घरां आसा. म्हणजे तो आमी कावंट म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे 70 थंय ना सद्या. कितली आसतली तुमच्या घरात ती तुका सांगता. पूण ओवरऑल कितें म्हाका काय सारकें डिटेल खबर ना कोणे कोणे बांदलेले ती खबर ना. पूण जे कितें आयज WRDसून जर कोणे कंप्लेन घातले त्या प्रमाणे इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. तो फुडलो रिपोर्ट कितें आहा तर आयचे लागून ग्रामसभेक हो विशय येयल्लो त्या विशयाचेर डिसिजन आमी केल्लें आसा. त्यात तुका सांगता कितें जो विशय
जेन्ना आतां आमकां येतले तेन्ना आमी फुडले डिसिजन कितें घेतले फोर्टनायट मिटिंगे हारे डिस्कशन करतले आनी फुडले डिसिजन आमी घेतले त्या विशयाचेर. नोंदणी ग्रामसभेक सांगलें की 2011 विशय आलो जो आमचो बायचो तो तेंच्या फेवरान जालो म्हणून तितून आमकां आयज सांगला की ग्रामसभेक सांगलो पूण आमकां एज अ नोटीस कितें ताच्या बाबतींत कांय उगूच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर चिंबलाच्यान गौरेश गांवकार. कुडतडे ग्रामसभे उपरांत कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी आदलो सरपंच मोरेनो रिबेलो हांचे मदीं शाब्दीक वाद जालो. मायण्या कुडतरेत 3 लाख चौकड मीटर कुष्ठरोग रुग्णालयाच्या जाग्यार 1 लाख चौकड मीटर IRB कॅम्पा खातीर नियोजित मुद्द्यावेल्यान मोरेनोन आमदार आलेक्सा कडेन जाप मागली. कुडतरे ग्रामसभे उपरांत कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी मोरेनो रिबेलो हांच्या मदीं शाब्दीक वाद जाले. मायणा कुडतरेंतल्या 3 लाख चौकड मीटर कुष्ठरोग रुग्णालयाच्या जाग्यार 1 लाख चौकड मीटर IRB कॅम्पा खातीर नियोजित मुद्दो ग्रामसभेत तापलो. फाटल्या 2 ग्रामसभे मदीं ह्या कॅम्पाक लोकांनी विरोध केल्लो, मात आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड ग्रामसभेत येवन कित्याक उलोवपाक तयार ना हाचेर मोरेनोन जाप मागली. जाल्यार तुका लोहिया मैदानाचेर चर्चा करपा खातीर आफयल्यार तुज्या कडेन हिम्मत ना अशी जाप आलेक्स रेजिनाल्डान रिबेलोक दिली. Bhutani जाणा तुम्ही. Bhutani was a reserved forest, private forest. आणि हे आरावच्या कमिशनान डिक्लेअर केलें दॅट दिस लँड इज अ प्रायव्हेट फॉरेस्ट. म्हणून तिका कांय बांदपाक मेळना. आतां तिका भुटानी म्हणून तो बिल्डर 700 घरां बांदता. सो एनीथिंग इज पॉसिबल. डिबेट कर म्हणटा तो. डिबेट करपाक यो इन ग्रामसभा यो डिबेट करपाक. पण लोहिया मैदान करूया, बाजारां करूया, दॅट इज नॉट अ प्लेस फॉर डिबेट. डिबेट हॅज टू बी इन द पंचायत. अरे एक फुटबॉल मॅच आहा न्ही ती ग्राउंडार खेळटाय न्हू. ती बाजारां खेळया आनी खेळटा जाता. जेन्ना एक फुटबॉल मॅच ग्राउंडार तुका आहा तूं थिंग यो मरे फुटबॉल खेळटा जाल्यार तूं यो मागीर गेम जातकूर हिंग यो थिंग यो आनी यो म्हण दॅट इज नॉट करेक्ट न्ही. तुका डिबेट करपा जाय इश्यूचेर. ग्रामसभा आपण यो येयल ना. आतां तुका वेटिंग फॉर हिम यो डिबेट करपा आमकडे. सो आमी एज ए ग्रामसभा पळय आमकडे कितें ड्युटी जाय न्हू दॅट वी नो. आनी फर्स्ट क्वेश्चन आहा तो सरपंच बाबा तुका खबर आहा तुजी ड्युटी कितें तें खबर ना. ही इज क्लियरली एडमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रामसभा दॅट विल गो ऑन रेकॉर्ड. तें खबर ना म्हणटा. सो दीस इज आवर सरपंच टुडे. तोच थिंगा इंगेज रोड गेला फाटी बाजारा तेगले वडान आनी तो ऑन रेकॉर्ड म्हणटा एमएलए कोता सगळे पंचायताक वाय करूंक जायना म्हणटा. तोच सांगता. तो म्हणटा डिबेट हांव डिबेटी आपयता. हांव डिबेटी जो तर आपयता जाल्यार यू शूड एडमायर मी. आय एम रेडी टू फेस एनीबडी मीन्स शोज दॅट आय एम हाव रायट आय एम. आनी तो म्हणटा डिबेटी आपयता ग्रामसभेक म्हणजे तो हांव नक्कीच सांगू सोदिता कोण दिता डिबेटीकू काय तूं ग्रामसभा यो आनी उलय म्हणपाक. सी योर इंटेन्शन्स आर व्हेरी क्लियर एंड यू डोंट फेस. थिंग कापासारे सांगपाचें आपण येत म्हणून मैदानाचेर ग्रामसभा पळय आहा तो हांव फकत कुडतरी विलेजींत एंटायटल जाता. राय दॅट मीन्स तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे कुडतरे. राय पंचायत आय कांट गो. कामोली पंचायत आय कांट गो. राष्ट्रवाल पंचायत आय कांट गो बिकॉज आय एम नॉट अ मेंबर ऑफ दॅट पंचायत. ते राय पंचायती म्हाका कन्फ्युजन करताय. आय एम नॉट अ मेंबर ऑफ द पंचायत म्हणटाय ते बिकॉज आय एम नॉट अ सिटीजन ऑफ द आय एम नॉट अ वोटर ऑफ दॅट विलेज. So he I don't know what's wrong with him. Something is seriously wrong with him. He doesn't know what he's talking. I don't know. Now debating हुई यो म्हळ्यार कोण आपयता डिबेटीक. कोण सारका आतां आपयता कोणाक गाचा तेका फेस करपाक आपयता. बेस्टेज कितें उलोवन टायम पास करप. प्लीज हांव पांय पडटा म्हाका आनी विचार नाका तेगे बद्दल. इट्स द लास्ट टायम आय एम आन्सरिंग. लेट हिम कंटिन्यू. लेट हिम डू. आय विल कंटिन्यू माय वर्क. I don't want to divert my focus on this people. Let me work. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोमुनिदादच्या अध्यक्षपदाचेर म्हापशे साल्वादोर पिंटो जाल्यार दिवचल नरेश गांवकारांची निवड जाली. दिवचले फक्त कोमुनिदाद अध्यक्षपदां खातीर वेंचणूक जाली जाल्यार हेर पदाधिकारी बिनविरोध वेंचून आयले. म्हापशा कम्युनिदाद वेवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदाचेर साल्वादोर पिंटो जाल्यार दिवचले नरेश गांवकर हांची निवड जाली. म्हापशा कम्युनिदाद वेवस्थापन समितीचेर आदले नगराध्यक्ष रायन ब्रागांजाचो तेंको आशिल्ले पॅनल वेंचून आयले. एटर्नी पदार डॉक्टर शिवानंद गावस हांची निवड जाली. जाल्यार दिवचल कम्युनिदाद वेवस्थापन समितीचे अध्यक्षपदाचेर नरेश गांवकर हांची निवड जालेली आसा. दिवचले कम्युनिदाद मंडळ निवडपा खातीर आयतारा आफयल्ले बसकेक 174 गांवकार हजर आशिल्ले. दिवचले कम्युनिदाद वेवस्थापन समितीत फकत अध्यक्षपदाचे सुवाती खातीर वेंचणूक जाली जाल्यार हेर पदाधिकारी बिनविरोध वेंचून आयले. That the same panel has been brought back in power and we assure not only our Gaonkars
but MAPSA and Goa, that we will be working with systematic as promised during the first term. This is our second term. Mr. Gauss as the attorney and Stephen as the treasurer. They are my left and right hands. We promise that there will be a transparency which we had done for the last 3 years. We will bring the values back of the comunidades and will ensure that things which are going bad, which all of us are talking, that MAPSA Comunidad will be the first one to start demolishing which things are not as per the code of Comunidad. As doctor has assured, there are a lot of projects. We are sitting on a gold mine. We want to keep this institutions which has been given by our ancestors, the flag of MAPSA Comunidad flying high. I assure my Gaonkars, yes. आज 6 तारीख इलेक्शन झाले कोमदात आमचे बिचोलिंग दोशी वाटेन आमी सगळे 4 घरवट एक आसली सगळी फक्त पयली पोस्ट जालो म्हाजो इल्लो प्रेसिडेंटाक तर म्हाका 95 मतान निवडून हाडला सगळ्यांनी आणि दुसरे आमच्या म्हाज्याच भावाक गौरव 85 80 कितें मेळ्ळे तेन्ना सगळ्यांचे हांव आमच्या 4 घरवटीचे आभार मानता पयली म्हाका निवडून दिल्या बद्दल आणि दुसरे तेंचे कोटी कोटी उपकार मानता की बाकीचे सगळे पोस्ट एकूच पोस्टाक मातशी फायट जाली बाकीचे सगळे अनपोस्ट जाले आमच्या गुंडाचे तेन्ना सगळ्यांचे हांव म्हणटा आमचे कोण कंपोनंट घाल न्हू तेंचे सगळ्यांचे आभार धन्यवाद. तुजी आतां फुडली हे कितें आसतली माझी फुडलीची परंपरा ज्या 4 लोकांची आमची मिटींग जाता न्हू गोमदाच्यो तेंच्या ठराव प्रमाणे तेचे उत्तर आसतलो त्या प्रमाणे वागतलो भायर वचप ना भितर वचप ना कित्याक कायदेशीर रावप आनी ते आमचे सगळे ते काम जे प्रॉपर्टी मॅटर्स कोण इलिगल काम करता जावं आनी कितें जावं कोण ऑफिसान हाडले तेजी केस फायल करप ना तेजे फाटीन फॉलोअप करप ते म्हाजे कर्तव्य आसतले हे म्हाज्या सह एटर्नी आनी बाकीचे कमिटी आमचे तेजे 6 जाण आमी वावर करतले एकूच हितून कोणाचो भेदभाव करचे ना आमी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अमेरिकेंतल्यान हद्दपार केल्ले 2 गोंयकार आयतारा गोंया आयले. दाबोळी विमानतळाचेर पावले उपरांत ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनान तांची खोलायेन चवकशी केली आनी उपरांत तांकां सोडून दिले. अमेरिकेंत बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 103 भारतीयांक घेवन 2 सप्तकां पयले विमान आयिल्ले. ते उपरांत आतां 119 भारतीयांक घेवन दुसरे विमान अमेरिकेच्यान पंजाब आयिल्ले. 119 मदीं 67 जाण पंजाबाचे आशिल्ले जाल्यार हातूंत 2 गोंयकारूय आशिल्ले. सर ते 2 जाण भुरगे रिटर्न येवपाचे आशिल्ले सो ते पावले. हय ते गोंयान पावले आता आनी आपल्या फॅमिली वांगडा आसात. ओके ओके. आनी सर आयज केन्ना सर पावले ते? आमच्या म्हायती प्रमाण आयज सांजे पावल्यात ते. ओके. हय. आनी कितले जाण आसात सर अशे युएसाक गोंयकार? ना तशें इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन ना. आमकां हे जे इन्फॉर्मेशन आसा हे आमकां आमच्या ऑफिशियली जे मेळ्ळा त्या प्रमाणे हे 2 जाण भुरग्यांक डिपोर्ट केले आणि ते बाकीचे जे डिपोर्ट केले त्यांच्या वांगडा ते आयल्यात आणि हे 2 जाण आता गोंयान पावल्यात. ओके बरें बरें बरें. खण कंपनीन आमचो अंत पळयनासतना आमची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय ताकतिकेन दिवची अशी मागणी मयेच्या शेतकारांनी केल्या. 2013 वर्साच्यान मायनिंग कंपनीन लुकसाण भरपाय दिवंक ना अशी कागाळ शेतकारांनी केल्या. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर मयेच्या शेतकारांचो संघर्ष चालूच आसा. अखिल भारतीय किसान सभेच्या मये युनिटाच्या बॅनरा खाला आयतारा शेतकार परत एकठांय आयले. 2013 वर्साच्यान लुकसाण भरपाय दिवपाक खण कंपनी टाळाटाळ करता. सरकारान लेगीत ह्या प्रश्ना कडेन आडनदर केल्या अशें म्हणीत शेतकारांनी तिडक उक्तायली. जो शेतकारांची नुकसान मायनिंग लागून इतली वर्सां जाल्ले आसा ते नुकसान भरपाई मेळची आनी तशी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा शेतकारांक कांय वर्सांनी नुकसान भरपाई मेळची पूण मागीर 2013च्या उपरांत तांकां ती मेळोंक ना आनी खंय तरी कंपनी कोर्टाच्या तांकां फावटी मारूंक लावप हेतून शिरकून खंय तरी ते नुकसान भरपाई दिवपाची जी तेंची जबाबदारी आसा ती टाळपाक पळयता. आतां फाटल्या दिसांनी पब्लीक हियरींग जालें आनी तेच्या उपरांत मायनींग परत सुरू जालें. त्या पब्लीक हियरिंगान सुद्दां हांगातल्या लोकांनी आपली नुकसान भरपाईचो प्रश्न आसा तो मांडला. पूण तरी आसतना तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळ्ळे आनी आतां जे मायनींग सुरू जालां तर परत तो प्रश्न येयला की जे शेताचें आनी नुकसान जाता तें कितें तेजर कांयच तांकां शेतकारांक मेळोंक ना. जेन्ना मायनींग जेन्ना फ्रेश आतां चालू जाल्ली तेन्ना सरकारान खंय तरी सांगलेलें की लोकल्सांक जाल्यार गांवच्या शेतकऱ्यांक विश्वासार घेवन चलतले म्हणून. पूण आयज हे खंयच दिश्टी पडना. लोकांचो इतको रोश आहा की लोक हे आतां शेतकार जाल्यार बागायदारीचे लोक आसा ते जे शेतीचेर किंवा बागायतीचेर डिपेंड आहा.
आयज तेंची इतकी लुकसाण जाल्ली आसा की तेंचे उदरनिर्वाह तेजेर आसा, तांकां तेंचे पोट तेजेर चलता. आयज तेंची कितेंच परिस्थिती, आयज शेतान इतको गाळ आसा की थंय उत्पन्न जाता तें कमी जाता, बागायतदारींचेर सुद्दां सुपारी तांकां कांय मेळना आनी कितें सगळी तेंची लुकसाण जाल्ली आसा. आनी हे कंपनीक आमी सांगलें की तुमी हे बेगींतल्या बेगीन जी फुडली आमची आहा ती आमकां लुकसाण भरपाई बेगीनच्या बेगीन दिवची म्हणून. पूण हेजेर तेंच्यांनी आयज पर्यंत एकदांच जालें तेजी इनिशिएटीव घेवंक ना. आनी सरकारानूय हेजेर गांभीर्यान विचार करपाचो आहा. तेन्ना मायनिंग चालू आसा तेंच्यान सांगलेलें की लोकांक विश्वासान घे म्हणून. ह्या कंपनीक ते कांयच सांगिना. तेन्ना सरकारानूय ह्या जे रोश आहा पळय लोकांचो आतां इतको जाल्लो आसा. हेज्या पयलीं सुद्दां आमी मायनिंग वचोन बंद हेज्या पयलीं केल्लें आसा. फुडें आमी कितें करतले, लोकांचो रोश इतको आहा की फुडें आमी कितें करतले तें आतां आमी ठरयताले. आतां हेच्या फुडें आमच्या लोकांचो पाशेंस काबार जाला. तेन्ना सरकारान हेजेर गांभीर्यान विचार करचो आनी फुडें कितें तें आनी कंपनी जी बेगीनच्या बेगीन निर्णय घेवचो आनी लुकसाण भरपाई आहा लोकांक पळय ती बेगीनच्या बेगीन दिवची. चड हे लोक शेतकार आहा पळय ते त्रासान पडलेले आसा. तेन्ना हो विशय आहा तो बेगीन गांभीर्यान घेवचो जाल्यार लोक कितें आहा ते फुडें आपलो निर्णय करून आमी घेतले. मेन प्रश्न कितें आसा, शेतकारांची बँकेत त्रास जाले, आमची शॉर्टेज जाल्ले आसा. कंपनीन आमचे कडेन मिटींग घेतली. कंपनीन 2 दीन आमी पॉझिटिव्ह मिटींग घेता म्हणून आमी कंपनी बरोबर बसले सुद्दां. कंपनी लास्ट मोमेंट कितें करता, सगळें आयकून घेता आनी तो एक खंयचे तरी हायकोर्टाचें कितें तरी आसा म्हणून सांगतात आनी ते काडून दिता. आमचें म्हणणें कितें आसा, हायकोर्टान मॅटर आहा तें आसुनी, मॅटर तें आमी पळयत आमी चालूच आहा हायकोर्टाचें. पूण तुमी जो फाटलो जेन्ना तुमकां जाय न्हू तेन्ना तुमी पयशे घालतात, सगळें करतात. पूण जेन्ना परत घालचे पडटा तेन्ना तुमी हायकोर्टाक दाखयतात. त्या पेक्षा हांव कितें म्हणटा, तुमचो आमचो जो प्रोसेस आहा तो चालू दवरा आनी बऱ्या भशेन दोनूय कामय तुमचें जावनी आनी शेतकारांचे प्रश्न मोकळे जावनी. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अवैडी केपेच्या ग्रामसभेत अवैडीचो पाया पूल आणि पाड्डेच्या पुलाविशीं चर्चा जाली. दोनूय पुलाची स्थिती बिकट आशिल्ल्यान थळाव्यांनी संबंधीत प्राधिकरणान लक्ष घालपाची मागणी केल्या. पळयात. अवेडे केपेच्या ग्रामसभेत अवेडेचो पाया पूल तशेंच दर वर्सा पावसान बुडपी पाड्डेच्या पुलाविशीं चर्चा जाली. येरादारी खातीर हे दोनूय पूल सुरक्षीत नाशिल्ल्याचें थळाव्यांनी पंचायतीच्या नदरेक हाडून दिलें. पाया पुलाक दुरुस्तेची खर गरज आसा, तर दर वर्सा पावसात पाड्डेचो पूल बुडिल्ल्या कारणान पुलाक पोंदा वेरो गेल्यात. देखून पंचायतीन हातूंत लक्ष घालून संबंधीत खात्या कडेन हे विशीं उलोवप करचें अशी मागणी ग्रामसभेत जाली. मजगतीं ही ग्रामसभा सरपंचाच्या गैरहाजेरीत जाली. मेन म्हणल्यार कशें आसा, जे इलेक्ट्रिसिटीचे जे पळय केबल जे पळय घातलेले ते केबल मागीर माती घालून ते पुरयले आनी पुरोवन जातरे तेजे टेंडर जाल्लो जे करप जे पळय आसा पळय फातर ते तेका मांडून हें केल्लें आनीक लोकांक खूब त्रास जावपाक लागले ते करप आसले कारणान. आनीक जे 4 व्हिलर जे पळय आसा पळय ते करपाक वचोन काही गाडयो पंचार जावपाक लागल्यो. तेन्ना आमी आवाज उठयल्लो की ताबडतोब जे पळय जे केबल घातले कडेन आसा थंय जे पळय आसा तो दामोर घालून हें करची म्हणून. सरकारा कडेन मागता की हे जे पळय केलां ते ताबडतोब ते स्ट्रेंथ येवपा खातीर करप हें करून तेजे वयल्यान दामोर घालपाची गरज आसा. आयज आमची ग्रामसभा आसलेली आनी आयज मेन ग्रामसभे म्हणल्यार आमचे सरपंच ना, सो डेप्युटी सरपंचान ती प्रोसीड केला विथ गव्हर्मेंट ऑफिसर्स. सो आमी कांय ग्रामसभाक एक इश्यू मांडटाले. सो मेन आमचो कनेक्टिविटी अवैडी ब्रिजाचो आनी एक फुटब्रीज जो आमचो गेले 4-5 म्हयने बंद केला. सो हांवें आज परत विचारलें, ग्रामसभेक पयलीं विचारलें की बाबा तेजेर कितें आसता हें करा, स्टेबिलिटी रिपोर्ट हें करा म्हणून. पूण अजून तरी आसा ती म्हणटा लेटर वर्क केला काय केला, पूण अजून एक्झॅक्टली पंचायतीक तेय ब्रिजाचो स्टेबिलिटी रिपोर्ट ना आनी तेय ब्रिजाचो स्टेबिलिटी रिपोर्ट ना. आतां सांगपा म्हणल्यार तोय ब्रीज जर सिंगलाक त्रास जातलो, फाल्यां पावस येतलो परत हो ब्रीज बुडटलो आनी हो मेन इश्यू जो कितलोशेच वर्सां चलता तेजेर अजून कांय जायना. आनी एक स्टेबिलिटी रिपोर्ट जेन्ना गव्हर्मेंट तयार करून धाडूंक शकना पंचायतीक आनी पंचायती तेजेर कितें कॉरस्पॉन्डन्स करता तेजेर जर घेना जाल्यार म्हाका दिसता कितें चलता तें कोमा गेल्ल्या भशेन दिसता गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन. आयज सांग म्हाका, आयज पंचायत सेक्रेटरी मिटींग तेणी कितें आन्सर दिलें हेजेर?
आयज आमी तांकां विचारला, तांकां आमी परत रिमांयडर तेमी लेटर केलें जाल्यार रिमांयडर लेटर करपाक लायिल्लें आसा. आमदाराकय करा म्हणून सांगला, सगळ्या ऑथॉरिटीक लेटर करा म्हणून सांगला. कित्याक एक PWD करून उपयोग ना. कित्याक आमकां खबर आसा आमी कितलेशे डॉक्युमेंटेशनाचेर वयतात, थंय पेपर या आनी कशे पेपर दवरतात ही गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशनां, तेंचे ते फॉलोअप नासता. सो तांकांय फॉलोअप करा म्हणून सांगला आनी एक परत कॉरस्पॉन्डन्स करून तेंचे कडेन डिटेल रिपोर्ट आसा तो घेया म्हणून सांगला. केन्ना म्हणल्यार परत धाड म्हणला, परत आयची हेतून परत तांकां रिमांयडर लेटर धाडा म्हणून. मेन इश्यू डिस्कशन जालें तें ऑवेडेचो फूटब्रीज आनी पारोडा आनी ऑवेडे गांवांत फाटल्या पावसांक सुद्दां हे दोनी पुला बद्दल लोकांनी एक कन्सर्न केल्लें की हे दोनी सेफ ना म्हणून. खंय तरी फूटब्रिजाक मदीं निर्माण जालें. तशेंच जो पारोडा ब्रीज आसा ताका सकयल खंय तरी एयर जालें. हेजी पंचायतीन दखल घेवन कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हेजे बद्दल बरोवन कळयलें, पूण आजून हेजो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट कितें घडलां कितें ना तें आजून येवना. लोक हेजे बद्दल लोकांनी अशें म्हणलां की खंय तरी पंचायतीन स्ट्रॉंग हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी परत एक फावटी ह्या बद्दल पळोवपाक जाय की लेटर बरोवन जे डिपार्टमेंट PWD WRD आसा तांकां कळोवपाक जाय कित्याक हो खंय तरी लोकां खातीर डेंजर आसा. एक कडेन स्कूल आसा, दुसरे कडेन खूब तेंप जालो तेजी मेंटेनन्स पळयता तो फूटब्रीज आसा. आनी पंचायतीक सांगलां की परत एक फावटी हेजेर लक्ष घालचें म्हणून. आनी पावसा पयलीं हेजो निर्णय जावचो. जे स्टॅबिलिटी रिपोर्ट आसा ताजो. हांव गोमंतक TV खातीर ऑवेडे केपेच्या संस्थानांत पळयली. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा येता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.